नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। आपल्याक सोपोवपाचो यत्न करतल्यांक सोपोवपा इतले पाशियेंस आसा, खंय वच्चे न्हय, भाजपान सांगचे न्हय। हल्ल्या फाटल्यान वरिष्ठ फुडारी प्रुडंटाच्या मुलाखतीत विष्णू गर्जना। मडगांवां मुगाळे चोरांनी बंगलो लुटून घर मालक सतीश कुडचडकाराचो केलो खून। टोळयेचे हिट लिस्टाचेर बंगलेकार। पणजे पोलिसांनी गाडये सयत धरली दिल्लीची आंतरराज्य टोळी। म्हादय लवादाचे टीमीची गोंय कर्नाटकांतले म्हादयचे इन्स्पेक्शन सोंपले। बंदी आसूनय कर्नाटकान फुडें व्हेल्ले कालव्याचे कामाची नोंद। 4 मार्चाक लवादा मुखार सुनावणी। मध्यरातीच्या मिसान नातालांचो उत्सव सुरू। घरादारां इगर्जी कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट। येशूच्या जल्माचे देखावे। सुरक्षा यंत्रणाय सादूर। राष्ट्रवादी काँग्रेस विष्णूचे फाटल्यान ठाम उबी। विरोधकांकडेन लागचार बाळगितल्यांक भाजपा सोदता सोपोवंक। विष्णू वयले हल्ल्यांतल्यान होच संदेश, राष्ट्रवादीचो आरोप। खबरो विस्तारान। आपल्याक सोपोवपाचो ज्यांनी यत्न केलो तांकां सोपोवपा इतले पाशियेंस आपल्याक आसा। खंयच्या कार्यावळींनी वच्चें आनी खंय वच्चें न्हय हें आपल्याक सांगपी भाजपा फुडारी कोण अशें म्हूण विष्णू वाघान भाजपाचेर चढाई मारल्या। भाजपाच्या फुडाऱ्यांचो हात आसले शिवाय आपल्याचेर येदो व्हडलो हल्लो जावंकूच शकना अशें वाघ म्हणटा। आपल्या घरकान्नीक शिटकावणी दिवपी भाजपाचे महिला मोर्चाचे अकलेची आपल्याक कीव येता अशेंय विष्णू म्हणटा। प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतीत विष्णू उलयतालो। पक्षाच्या काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सांगला की तुका वॉर्निंग दिल्ली त्या फंक्शनाक वचनाका म्हण, तरी आसतना तूं आपली बुदवंतपणान गेलो म्हण। पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी म्हाका वॉर्निंग दिवपी कोण? मागीर तूं रावलो कित्याक ह्या पक्षान? हो सगळे गोंयकारांचो प्रश्न। इतले सगळे जावन इतले सगळे सोसून विष्णू रावलो कित्याक? तांकां इरिटेट करपाक, तांकां आनी त्रास दिवपाक? खंयचेच डिसिजन हांव अशें सडनली किंवा इन अ हीट ऑफ द मोमेंट किंवा इन अ फ्रेंझी असो घेत अशी जर कोणाची समजूत आसत जाल्यार ती खोटी। म्हणजे पासियेंस सोंपोवना। जे कोण विष्णू वाघाक सोंपोवपाचो प्रयत्न करतात पळय तांकां सोंपोवपा इतलें पाश्चास विष्णू वाघाक नक्की आहा। ह्या पार्टीन आनी ह्या महिला ज्यो कोण हेणी म्हाज्या बायले फाटल्यान सांगपा आसलें, अरुणाबाई तूं भिवू नाका म्हणून, कितेंय जालें तुजे बरोबर आमी आसात। जे कोणें केलां तें सोडून ही वेळेला डिफेंड करता, ताची एडवोकेसी करता। अक्कल आहा तांकां? रातच्या 9:30 गोंयच्यान खंयच्यान तरी एका वाड्या वयल्यान भोंवता आनी 60-70 जाणांची हिम्मत जाता कशी ताका अटॅक करपाची। ताची गाडी आडोवन ताका अटॅक करपाची हिम्मत 60-70 लोकांक जावप हेजो अर्थ कितें तो तुमी समजात। कितें? जर तांकां कितें तरी एक कोणें तरी अश्युरन्स जर दिवना की तुमी हें करात, कितें जर ते आपूण पळयता म्हणून, जाल्यार हल्लो कसो जातलो? मडगांवां गोगळ हावसिंग बोर्डा लागसार मुगाळे PWDचो आदलो इंजिनियर सतीश कुडचडकाराचो खून जालो। तो 67 वर्सांचो। चोरांनी बंगल्यांतले सामान लुटून सतीशाक मारलो। मंगळारा फातोडेर ही गजाल घडली। बंगल्याच्या जनेलाचे ग्रील कापून चोर भितर घुसले। फाटले कांय दिसांसावन मुरगांव, साश्टी आनी फोणेचे बंगले फोडून चोरयो जाल्यात। त्यो पळयल्यार टोळी बंगले एकाच तरेन फोडटा आनी बंगलेवाल्यांकूच टार्गेट करता। इतले मजगतीं पणजे पुलिसांनी घरां फोडपी आनी गाडयो चोरपी आंतरराज्य टोळयेक धरली। 7 जाणांचे टोळयेंतले 2 हाताक लागले। तांची गाडी धरल्या। मुगाळेच्या रेनबो व्हॅली बंगल्यान चोरांनी मंगळारा फातोडेर लूट मारली आनी घरकाराक जितो मारलो। बंगल्यान रावपी सतीश कुडचडकाराचो खून जालो। तो PWDचो पयलींचो इंजिनियर। घरांत तो, ताची बायल आनी नात आशिल्ली। तो वेगळ्या कुडीन न्हिदिल्लो। चोर जनेलाचे ग्रील कापून घरांत घुसले। मंगळारा सकाळी सुमार 6 वरांचेर बायलेन ताची कूड पळयली। ताचेर सगळे कपडे उडयल्ले आशिल्ले। पडला तो पळयत जाल्यार घुसमटिल्ल्यान ताचो प्राण गेला। कुडचडकाराचे फामिलीन आकांतान पुलिसाचे कानार गजाल घाली, पण पुलीस सुमार 7:30 वरांचेर सुवातेर पावले। डॉग स्क्वॉड आनी फिंगर एक्सपर्ट पावता म्हणल्यार 11 जाली। मुगाळे वाठारांत स्ट्रीट लायट्स ना, तशेंच रातच्या वेळार पुलिसांची जाय तशी गस्तय नासता। SP शेखर प्रभुदेसाय म्हणटा मडगांव पुलीस स्टेशनाक आनीक पुलीस मेळ्ळे उपरांत पेट्रोलिंग जाग्यार पडटलें। पेट्रोलिंग खातीर एडिशनल स्टाफ आयज मेळपाचो आसा, मागीर पेट्रोलिंग स्टार्ट जातलें। सो पेट्रोलिंग कमी आशिल्लें?
थोडं मॅन पॉवर थोडे कमी आशिल्ली ती आतां आमकां मेळटा फ्रॉम हेडक्वॉर्टर्स चड ह्याच जुडिक्शनान जाल्या PI मायना कुर्तरी इन्व्हेस्टिगेशन. कर्म घडला ते कानार पडटना आदलो आमदार दामू नायक थंय पावलो. प्रायमा फेसी ह्या सगळ्यो ज्यो गोश्टी दिसता त्यो बारकायेन असल्या गोश्टीं भितर लक्ष घालून कोणी तरी केलां अशें दिसता. ती खिडकीचो एक डोर ओपन आशिल्लो, ती तेजी खिडी लागता काय ना ताका खबर आसा. भायल्यान कसले स्क्रू ड्रायव्हराचे कसले डागय ना, ती खिडकी कशी काडल्या ती, आनी ग्रिल्स सिस्टमॅटिकली काडून उरले. सो वेवस्थीतपणे जाणा आशिल्लो कोण तरी. दक्षिण गोंयचे मडगांव, नावेली आनी दाबोळे फाटल्यान कांय दिसांनी अशेच तरेन बंगल्यांनी एका सारक्यो चोरयो जाल्यात. सोमारा खांडोळ्यात 3 बंगले फोडले. टोळयो बंगलेकारांक टार्गेट करून फक्त चडसो भांगर आनी कॅशीक हात मारतात. इतले मजगती पणजे पुलिसांनी घरां फोडपी आनी गाडयो चोरपी आंतरराज्य टोळयेक धरली. 7 जाणांचे टोळयेंतले 2 हाताक लागले. तांची गाडी धरल्या. प्रुडंटा खातीर समीर भट आनी ओमकार फळारी. म्हादय लवादाचे टिमीचे गोंय आनी कर्नाटकांतले म्हादयचें इन्स्पेक्शन सोंपलें. मंगळारा ट्रिब्युनलाचे वांगडी दिल्ली वचपाक भायर सरले. दोनूय राज्यांनी भोंवून ही टीम दिल्ली कितें चित्र घेवन गेल्या हें ट्रिब्युनला मुखार सुनावणे वेळार स्पश्ट जातलें. कळसा कालव्याचें 85% काम जालां हें ह्या भोंवडेंतल्यान स्पश्ट जालां. थंयची सगळीं कामां बंद उडोवपाची मागणी गोंय सरकारान लावन धरिल्ली. तरीकूय कर्नाटकान कितलें काम फुडें व्हेलां हें लवादान नोंद केलां. म्हादय लवाद 4 मार्चाक सुनावणी घेतलो. म्हादय ट्रिब्युनलाच्या वांगडा गोंय आनी कर्नाटकांतली 13 दिसांची भोंवडी सोंपली आनी मंगळारा ट्रिब्युनलाचे वांगडी दिल्ली वचपाक भायर सरले. पयलीं गोंय आनी मागीर कर्नाटकांत भोंवल्या उपरांत ट्रिब्युनलाची टीम म्हादयचें कितें चित्र घेवन गेल्या तें 4 मार्चाक कळटलें. 4 मार्चाक म्हादय ट्रिब्युनलाची दिल्ली सुनावणी जातली. तेच सुनावणेक केशीची दिशा थारतली. ह्या फुडें म्हादयचें उदक आनी पावसाचें उदक खंयचे पद्दतीन मेजप तें थारतलें. कर्नाटकान कळसा बंडुरा नाल्याचें काम नेटान चालू दवरलां अशें गोंय परत परत लवादाक सांगतालें. मात कर्नाटक भलतेंच सांगतालें. निमणे ह्या भोंवडेंत सगळें चित्र ट्रिब्युनलाचे टिमीक स्पश्ट जालां. कर्नाटकान कळसा कॅनलाचें काम जवळ जवळ 85% तडीक लायलां. 4 मार्चाक केस सुनावणेक येतली तेन्ना कर्नाटकाक काम बंद करपाक लावचें म्हूण गोंय परत नेट लायतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.